आयज फाल्यां करीत निमणे मंत्रिमंडळ फेरबदलाक म्हूर्त सापडलो। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान बुधवारा आपल्या मंत्रिपदाचो राजीनामो दिलो। भलायकेच्या कारणाक लागून आपूण मंत्रिपद सोडटा म्हूण अलेक्सान जाहीर केला। रमेश तवडकारूय बिरेस्तारा सभापती पदाचो राजीनामो दितले। फाल्यां सोपूतविधी जातलो। गोविंद गावडेक मंत्रिपदा वयल्यान काडले उपरांत ताचे एक मंत्रिपद रिते आशिल्ले। ते उपरांत आतां अलेक्सान मंत्रिपद सोडला। ताका लागून मंत्रिमंडळांत 2 जागे खाली आसात। ह्या दोनूय जाग्यांचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी सभापती रमेश तवडकार हांकां मंत्रिपद मेळटलें। ह्या दोगांचो सोपूतविधी फाल्यां दनपारां जातलो। आतां कोणाक खंयचें मंत्रिपद मेळटा तें पळोवचें पडटलें। No, I'm not giving out that. Because I believe I have improved drastically. I believe in the next 1 week I'll be back to my good old self. I'm not. But I'm giving due to personal reason. And I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I have taken on my shoulders. And that's it. पर्सनल म्हणल्यार पार्टी लेवलाचे पर्सनल I have no problem with the party. I will still continue to be a member of the party. I have no issue with the party. So you have already been. Once I talk to you, I'm still a cabinet minister. But once I talk to you, we'll send a letter to the chief minister's office because he's not involved. So chief minister मेळ्ळे तुम्ही? No. But I'll meet him tomorrow. Okay. सडनली सर मदींच असं डिसिजन. I was toying with the idea for some time. Ultimately, I decided enough is enough and decided to put my paper. फालिया वर्जन आहे मला ऑप्शन येतो मला बरं शेती गोंधळ जी आयकल्या पळय तेजेर मातसो तुमचो विस्तारान मातशें सांगता तुमी किती विस्तार मंत्री पदाक येता मिनिस्ट्री मेळपाची आसा इतली वर्सां जाली अरे ते जालें ते फाल्यां शपथी जाता मरे कन्फर्म जालें मरे कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता फाल्यां 12 वरांचेर आसा जे कोणा कितले वरांचेर आसा 12 वरां आणि तुमचे पोर्टफोलिओ सांगलाय हां स्पीकर फाल्यां बरं आता आम्ही सांगतो No, so I have to my sir, आप कित नाव आहे का Portfolio consequence. ना ताजे त्या संदर्भात काम काय बोलले ना सर कोण फाल्यां दोन तुम्ही आणि दिगंबर कामत एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पयलीं एक आमचो रमेश तवडकर बाब आनी दुसरो दिगंबर कामत आनी म्हाजो विशय पळय म्हणटा पळय तो हे कशें आसता की इलेक्शन घेवचें पडटा आतां त्या टायमार जेन्ना पळय इलेक्शन पळय घेतलें तेन्ना पळय कोण पळय लीड करतलो नॉमिनेशन आनी तेजे नंतर मागीर इलेक्शन जाले उपरांत पळय रिजल्ट कळटले तोच तो सभापती जालो असो विशय आसता बाकीचे आमी म्हणटा पळय हो हे जाता तो तशें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।